जीएमसी ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आतां स्वतंत्र काउंटर उपलब्ध करून दिला। 60 वर्सां वयर आशिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक नोंदणी प्रक्रिया, ओपीडी तशेंच हेर वैजकी प्रक्रियां खातीर त्रास सोंसचे पडटात। हाका लागून ह्या काउंटराची सुविधा सुरू केल्या। तशेंच तांकां प्राधान्य कार्डय दितले खंय। सकाळचे 9 ते सांजे 5 वरां मेरेन नोंदणेची सुविधा सुरू आसतली अशें कळटा। तुम्ही सगळे जाणा आसतले जीएमसीन ओपीडीन जाणट्यांक लायनी उबी रावपाक खूब अशे त्रास जाताले, तांकां नंबर घेवपाक खूब त्रास जाताले। पूण आयच्यान जीएमसीन एक सुविधा सुरवात जाल्ली आसा ती सिनियर सिटिजनाक लागून। आनीक आयच्यान जीएमसीन ओपीडीन सिनियर सिटिजनाक लागून एक स्पेशल काउंटर ओपन केल्ले आसा। हे जे काउंटर आसा ते सकाळी 9 ते सांजे 5 पर्यंत ओपन आसतले आनी तेजे भायर जीएमसीन ओपीडी जे आसा ते ओपीडीन सिनियर सिटिजनांक मार्गदर्शन करपाक लागून थंय स्पेशल पीआरओची टीम आसतली। पीआरओ थंय अवेलेबल आसतलो, तो जो थंयचे जे सिनियर सिटिजन आसा तांकां गायड करतलो। आनी त्याच बरोबर थंय ओपीडीन सिनियर सिटिजनांक लागून एक हेल्प करपा खातीर हेल्प डेस्क एक आसतलो। जे समज तांकां कितें थंय मदत जाय जाल्यार त्या डेस्कार वचून थंय ते मदत घेवपाक शकतले। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश गांवकर, पणजेसून।